नागपूर गोय एक्सप्रेसवेच्या कामाक वेग आयला। 760 किलोमीटर लांबायेच्या नागपूर गोय एक्सप्रेसवेक लागून गोवा नागपूर प्रवास आता 13 वरांनी उणो जातलो। या महामार्गाक लागून 1110 किलोमीटराचे अंतर उणे जावन 802 किलोमीटराचेर येतले। हो महामार्ग महाराष्ट्रातले 11 जिल्हे आणि उत्तर गोंयांतल्यान वतलो। 760 किलोमीटर लांबयेच्या नागपूर गोय एक्सप्रेस वेग लागून गोवा नागपूर प्रवासाचो वेळ 21 वरांवेल्यान 8 वरांचेर येतलो। ह्या एक्सप्रेस वेक शक्तीपीठ महामार्ग अशें नाव दिला। हो महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कांय भागांक जोडटलो। ह्या एक्सप्रेस वेग लागून वेपार तसेच गोयच्या पर्यटन वाडीकय चालना मेळटली। त्यांचो जो हायवे नॅशनल हायवे हा पयलीं नॅशनल हायवे तो त्यांचो स्टेटीचो विषय आसतलो। तो जो हायवे येता एक तो हातूंतल्यान मदीं आमच्या त्या बांदा जंक्शन हा पयलीं थंय येवन जॉइन जाता। नागपूर गोय एक्सप्रेस वेग लागून वेपार वाडटलो। ह्या महामार्गाक लागून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि गोयच्या पर्यटनाक बूस्ट मेळटलो। गोय नागपूर वाहतूक वेगान जातली। नागपूर गोय प्रवास 8 वरांचेर येतलो। सद्याक 21 वरां लागतात। महामार्गा कुशीक झाडां लावन ग्रीन कॉरिडॉर निर्माण करतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।